एमजीचो लिडर फाटल्या दिसांनी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली, कोण तरी केतन भाटीकर म्हणून. तेणें आयज जे थिवीचे आमदार आसा तेंचेर टिका केल्ली आसा की आमकां खबर आसा तशी 15 दीस पयलीं थिवीच्या आमदारान हांगा बसून एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आनी त्या प्रेस कॉन्फरन्सान खंयसर तरी बार्देसांचो एक लिडर म्हणून फुडें वचून खंय तरी वॉटर जे सप्लाय जायना सारकें, इरेग्युलर वॉटर सप्लाय जाताले बार्देसाक, तेजेर आवाज उखल्लो आनी त्या आवाजाचेर खंय तरी कोणाच्या तरी पोटान दुखलें, खंय तरी आपल्या कोण तरी पात्रावाक सांगूंक जावं कितें तरी अशें जालां आसतलें. सो तेणी खंय तरी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आमच्या बार्देसाचे आयज लिडर जे एकूच आसा ओपोजिशनान, कित्याक आयज बार्देसान कमीत कमी 7 आमदार इलेक्टेड जाता, तेतूंतले 6 आमदार जे आसात ते रुलिंगाचे आसा आनी एकूच जे आमदार आसात ते ओपोजिशनान आसा. सो तेंच्यांनी खंय तरी बार्देसाची कळ आयकून उदकाची जी लोकांची समस्या आसा ती पळोवन खंय तरी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन खंय तरी एक आमच्या मिनिस्टराचो PWD राजिनामो मागलो. सो तो राजिनामो खरो पळोवपाक वचत जाल्यार आमकां बार्देसकारांक तो जायच, कित्याक तर लास्ट 6 म्हयन्यान बार्देसान उदकाची खरीच दशा जाल्या. खरेंच पळोवपाक जाल्यार उदकाची इतली तणाव जाल्ली आसा की उदका खातीर अक्षरशः आयज खंयचे जेईक आनी एईक हर एक व्यक्तीक घेराव घातलो जाता जे टॅक्निकल स्टाफ आसा. आनी मिनिस्टर हावजान रावता आनी सांगता फकत 24 आवर्स उदक सप्लाय सगळ्यांक जातलें, पेपराचेर सांगता, हावजान सांगता, फकत हे एश्युरन्स जाता. आनी खंय तरी जेन्ना आमी फुडें सरून एक ओपोजिशन म्हणना फुडें आमी फुडें सरून खंय तरी आवाज काडटा जाल्यार तेंच्याच पार्टीचे कोण तरी आमचेर टिका करता, आमचे हे ते कितें उलयता आमच्या बाबतींत. सो आमी ह्या दृश्टीच्यान केतन भाटीकाराक आव्हान करता की तूं एक काम करचें, तूं फोंड्या रावन जी गजाली आमकां सांगता ताणें एका दिसाचो बार्देसान टूर घेवचो, जाय जाल्यार आमी आमची गाडी दिता आनी एका दिसाचें ताका जेवणूय दिता, आमच्या बरोबर हर एक गांवांत तेणी भोंवचो आनी पळोवचें खंय तरी उदक सारकें येता. आनी खंय उदक जर तर सारकें अशें कोण तरी गांवांत सांगता की बाबा आमकां उदक सारकें येता जाल्यार ताणें चिंतचें की बाबा आपल्या खरेंच लिडराची तेणी सायड घेवची. खरें पळोवपाक वचत जाल्यार ही MGP जी पार्टी आसा ती बहुजन समाजाची म्हणटा. बार्देसान आयज म्हाका दिसता कमीत कमी चड संख्येन बहुजन समाजाचे लोक रावता आनी एक गांवांत म्हणना फुडें चडशे बहुजन समाजाचे लोक आसा. आनी आयज बहुजन समाजाच्या लोकांक खरें त्रास जावपाक लागल्या. पोर्तुगीजाचो प्रायम मिनिस्टर जेन्ना गोंयांत येयल्ले तेन्ना आमच्या PWD मिनिस्टरान एक स्टेटमेंट केल्लो की तेणी 15 लाख जनतेची आयज माफी मागपाची गरज आसा. म्हाज्या सारक्या युथाक खरेंच बरें दिसलें की बाबा आमचो एक खरोच कोण तरी लिडर आसा तो आक्रमीक जाता, खंय तरी तेजी माफी मागल्या. कित्याक 4.5 वर्सां आमी हिस्ट्री वाचल्या, आमकां हिस्ट्रीन शिकयल्लें की 4.5 वर्सां पोर्तुगीजांनी गोंयकारांचेर अत्याचार केल्लो म्हणून. खंय तरी येदे व्हडल्या आमदारान, येदे व्हडल्या मिनिस्टरान, कित्याक म्हाज्या भुरगेपणासून तो आयज मिनिस्टरूच पयला हांवें ताका, केन्ना हांवें ताका आमदार ओपोजिशनान बसलेलो पळोवंक ना, जावं काँग्रेस येवं जावं BJP येवं, सगळ्या हितून तो मिनिस्टर म्हणून बसता थंयसर. सो आयज जेन्ना पोर्तुगीजाचो प्रायम मिनिस्टर जेन्ना गोंयांत येयल्लो तेणी वाक्य केल्लें की तेणी 15 लाख गोंयकारांची माफी मागपाक जाय म्हणून. काल पयरच्या पेपराचेर हांव अशें पळयता की तो पोर्तुगालाक गेला वॉटर मॅनेजमेंट शिकपा खातीर. सो ह्या केतन भाटीकारान खंय तरी ते स्टँड घेवचे की बाबा खरोच तो फेल जाता PWD मिनिस्ट्री हाताळपाक, त्याच्या खातीर ताका पोर्तुगालाक वचून वॉटर मॅनेजमेंट शिकपा खातीर वचपाक पडला आनी तो प्रोग्रेस घेवन तो गोंयांत येतलो. आयज जशी ढवळीकरान जेन्ना प्रायम मिनिस्टराक आमकां आमच्या पोर्तुगालाची सांगलेलें की तेणी हांगा माफी मागची, जाल्यार हांव डिमांड करता की जेन्ना तो गोंयांत येतलो पोर्तुगालाक वचून सगळो मॅनेजमेंट शिकून तेंचे जे पांयार घालून घेवन तो शिकतलो तेंचे कडेन बाबा आपूण चुकलो की आपणें असो वाक्य केल्लें गोंयांत, पण आयज आपणाक तुजी गरज पडली, खंय तरी तुमचो जो वॉटर मॅनेजमेंट आसा शिकूंक आपणाक मातसो हेल्प करा ताकी आपणाक रेजिग्नेशन दिवचें पडचें ना गोंयांत, खंय तरी आपली कदेल वाचतली. खंयच्या आमची आमदाराची गोश्ट ताका वायट दिसली म्हाका खबर ना. आमी फक्त इशू जो आसलो फक्त उदकाचो इशू जो लोकांक उदीक पावना आनी PWD डिपार्टमेंट हे फेलियर गेल्ल्या कारणान आनी तेंचे कडेन आमच्या आमदारान रेजिग्नेशन मागलें. आनी त्या गोश्टी खातीर हो जो केतन भाटीकर आसा पळय तो टिका करीत आसलेलो, प्रेस कॉन्फरन्स घेवन खंयच्या खंय कितें कितें उलयतालो आनी ताका पयलीं बेजिकली ताका पयलीं नॉलेज ना आनी म्हाका खबर ना त्या आमदाराचेर टिका करप जावं तो आमदाराक शिकोवंक सोदता की कशे प्रश्न मांडप ते जनतेचे जे उदकाक लोकांक कळ भोंवता. बार्देसान सद्या उदीक ना, आयज पर्यंत उदीक सारकें येना आनी ही जो फेलियर ढवळीकराचो फेलियर आसा हें सगळ्यांक खबर आसा. आनी तरी आसतना हो कोण तेजो चेलो म्हाका खबर ना कोण तो, हांव कांय नकळो तितूंतलें, पूण तेणें टिका करच्या पयलीं चार विचार करूंक जाय आसले बार्देसान कितें चल्लां तें तरी एक रावंड तरी मारचो आसलो. जशें की आमच्या मित्रान म्हटलें आतां ते 20 दीस पयलीं जो हांवें स्टँड घेतलेलो की आमचो PWD मिनिस्टर सक्षम ना, अनफीट म्हणून ते प्रूव जाता
आयच्या पेपरात तुम्ही पळयलां ओवर 9,000 हाऊसेस इन फोंडा तालुका डू नॉट हॅव अ टॉयलेट. गेले फावट त्या फोंड्या तालुक्यान 4चे 3 आमदार MGचे निवडून दिल्ले लोकांनी. आणि RTIच्या माध्यमान प्लस सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या सर्वे प्रमाणे गोवा हॅज लोवस्ट ODF कवरेज इन द कंट्री. जेन्ना गेले फावट त्या फोंड्या तालुक्यान 4चे 3 आमदार MG आमदार आसले आणि सुदीन ढवळीकर PW मिनिस्टर आसले. आणि त्या मतदारसंघात तिनाय हो सुलभ शौचालय जी PWD अंडर स्कीम आहा ही चलोवंक शकलो ना. ती सोमतीच ताबडतोब त्या लोकांनी ताका सर्टिफिकेट दिली आणि तेजे दोनूय आमदारांक उडयले. फक्त तो एकटोच येयलो. हे पयले प्रायमा फेसिया दाखयता की तो अनफीट म्हणून. हो केतन भाटीकार जो उलयता तेजे उलोवपाक म्हाका बरें दिसना, पूण तुमकां सांगूं सोदतां की हे उदक जें आहा पळय हे कॉमन मनशाक जाय सगळ्याकूच गरज आहा. आनी हो ढवळीकर जो आहा हो कितें उलयता भाटीकार हो कॉमन मनशा खातीर. हांव ताका सांगूंक सोदतां तेणेन पेन्ना दे फ्रांस एकोशे पोमुर्फ्या सगळे खोर्जुया बीन भोंवचो ह्या गांवांनी आनी कितकें पाणी दिता तें. हे बहुजन समाजाचे हाल कशे करता हो मिनिस्टर हे लक्षात घेवपाक जाय. ढवळीकर आयज PWD मिनिस्टर आमच्या अस्नोडच्या नागरिकांक उपाशी मारता आणि उपाशी मारपाचो विडो ताणें घेतला. एक्चुअली ताणें ह्या कामगाराची माफी मागूंक जाय. 1 म्हयनो पयलीं तेच्या लक्षात हाडून दिला ताका पगार ना म्हणून, तरी सुद्दां पगार ना. हांव सांगूंक सोदतां ज्या ज्या टायमार काँग्रेस सरकार गोंयांत राज्य केला कॉन्ट्रॅक्ट म्हूण सोसायटी म्हूण ह्यो काँग्रेसच्या लिस्टान ना. हे BJP सरकाराचे कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम लेबर सोसायटी आतां ह्युमन रिसोर्सीस ह्यो कित्याक डायरेक्ट जेवपाक दिवपाचें न्हू अशें जे परते तुमकां डायरेक्ट बेनिफीट कसले ना. आनी हे काम करपी लोक आहा ते कोण गोंयकार लेबर लोक न्हू. हे प्रत्येक जे कोण पगार बी दिना हे गोंयकार. आतां ह्या सरकाराचे गोंयकार पण खंय धांवडायला हेंच्यांनी आनी धांवडूंक सोदता. ह्यो पयलो टोटल गोंयकार आनी मूळ अस्नोडच्या गांवचे भायले बिले कोण न्हू. तो स्वता इंजिनियर आसल्या कारणान टॅक्निकल मनीस तो आनी तो टॅक्निकल मनशाक घेवन बसोन तो प्रश्न सोडूंक शकना. लक्षात येयलें. आनी सेकेंडरी आमकां म्हाका टार्गेट करता म्हणजे सांगपाचें म्हणजे जेन्ना हांव 20 वर्सां सरपंच आसलो हांवें म्हाज्या मतदारसंघात 5 टांक्यो बांदल्यो, 2 कोलवाळ्यान बांदल्यो. इनॉग्रेशन जावंक ना. लक्षात येयलें. हेजो अर्थ जाता की मुद्दम सतायता. ते टांकयेन डायरेक्ट पाणी घाल लोकांक दी. कारण ज्या 20 वर्सां म्हाजो अनुभव हांवें वापरला टांक्यो बांदून दवरल्या. हांव म्हणूंक शकता आदल्या आमदारान मुद्दम पेंडींग दवरल्या. पण हांव आतां निवडून येयला हांव रिक्वेस्ट करीत आहा न्हू म्हणजे तूं मुद्दमूच करता असो जालो ना तो.